आवाज 99.8 FM रेडिओ UK कोंकणी उलय लंडन फुलय. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर रावपी बेती वेरें बार्देस गोंय तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा ती अस्तुरी. साबार तरेचें कश्ट केलें तिणें केन्ना सांग चोरलें ना. उखलता तितलें उखल्लें तिणें हातांतल्यान वगळयलें ना. रांदलें तिणें आसा तशें सांबाळलें नाशाडी केली ना. पंक्ती कितल्यो वाडल्यो तिणें आपूण पंक्तीक बसली ना. दादले बायलो सरसकट पंगत दोळ्यान दुखां चुलीन दवर. काकुट्टीची कोणेच केली ना. हात धुवन दादोसकायेचो दिलो डेकर. ओली सुकी आपली जीण ती रचयत गेली चुलीन. पेटली चूल शिजलें जेवण तिकाच खबर तिचें कवन. आज सांज वेळार तिका येवजलें रांदलें पूण केन्नाच चाखलें ना. जीण सोंपली पूण भोगली ना. हाडशान पळोवन रूप नटयलें ना. वृद्धाश्रमांतल्या खाटीर बसून यादी दोळ्या मुखार न्हिदेतात. साबार कश्ट करपी हे हात आज वृद्धाश्रमांतले ताट जेवतात. साबार कश्ट करपी हे हात आज वृद्धाश्रमांतले ताट जेवतात. देव बरें करूं.